वांयगणी वाठारांत लोकवस्ती वाढल्या। 8000 लोक या वाठारांत रावतात। शाळा, चर्च, हॉस्पिटल तशेंच मठ आसा। ताका लागून या वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प जावचो ना म्हणून कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान स्पश्ट केलां। मुख्यमंत्री सावंतांनी हो प्रकल्प जावचो ना म्हणून आश्वासन दिल्ल्याचें फळदेसायाचें म्हणणें। कोण कितलीं टेंडरां काडटा ती काडूं, आमकां कांयच फरक पडना। आपूण हो प्रकल्प जावपाक दिवचो ना म्हणून आमदार राजेश फळदेसाय सांगता। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जावचो ना हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेले आसा आणि परत परत हांव तेजेर तुमकां रिपीट करना। बरें कोण घेता जाल्यार तेणी घेवन दाखोवचें टेंडर, ते मागीर फुडें पळोवया, बट जावचो ना हो म्हाजो स्टँड आसतलो आनी लास्ट पर्यंत होच स्टँड आसतलो। कोण जर थंय गार्बेज गाडी घेवन येता ती पयलो उबो हांव आसतलो, पण हो गार्बेज ट्रीटमेंट थंय जावचो ना, कारण लोकवस्ती वाडलेली आसा। आयज 8000 लोक थंय रावता। एड्युकेशन हब जाल्ले आसा, हॉस्पिटलां जाल्ली आसा, थंय मठ आसा, चर्च आसा, आमची आख्खी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा। तेन्ना हो गार्बेज थंय ट्रीटमेंट प्लांट थंय येवचो ना बांयगेणी, हे म्हाजो स्टँड सारको क्लियर आसा। मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी हांवें चर्चा केल्ली आसा। जाय जाल्यार परत एकदां तुमी म्हणटा जाल्यार परत एकदां करता, पण हांव 100% शुअर तो गार्बेज ट्रीटमेंट कितली टेंडरां काडूं। म्हाकाय म्हाज्या नदरेन येयला की कोणी टेंडरां परत एकदा प्रोसिजर चालू केल्या। त्यान पयलीं 3 जाण गेले, आतां चवथो येतलो तोय वयतलो, कारण आमी कशेंच एक्सेप्ट करपाक तयार ना। सो हो परत परत आनी उलोवन काय उपेग ना। तो जाता तेन्ना पळोवया, पूण तो जावपाक हांव दिवचो ना जाल्यार जातलोच खंयचो, जावचोच ना। पण मुख्यमंत्री कॅन्सल कितलोय काडूं, तो कोण टेंडर काडटा तितली कितली काडूं, आमकां कांयच फरक पडना। आमचे मतदारसंघाचे लोक सगळे एकूच स्टँड आमी घेतलेलो आसा की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना, आनी आमकां सीएमान आश्वासन दिल्या थंय गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना। एक बरो नॉलेजेबल मिनिस्टर, फूल एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस कितें गेलो जाल्यार आमची कामां तो सुरळीत जे मतदारसंघाचो कितें विकास आहा तो सगळो करता। पण हांवें ह्या विशया बद्दल पळय तो आपले हितून स्टँड घेवन आसा, हांव म्हाजो स्टँड घेना। आमी आतां कोणाक जर सांगतले जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन आमी वचून सांगचें पडलें। म्हाजो जो पळय कितें आसा मतदारसंघाचो जो पळय कितें इशू आहा, हांवें म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा। मुख्यमंत्र्यान सांगलां गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आपूण तुका येवपाक दिना। सो दॅट्स ऑल। आनी तेजेर परत कितें आमी भाश्य करतले। आतां 3 फावटी टेंडर काडलेले न्हू पयले, आतां 4थ्या फावटी काडटा, पण घेवपाक कोण तयार ना, आनी फुडें घेवचोय ना।